बेरोजगारांचे बाबतीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्ले स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचे आसा। हस्तिदंत मोन्याऱ्यान बसून उलयले म्हूण जायना। मुख्यमंत्र्यान गांवांनी वचून भोंवचें, ताका बेरोजगारांचो आंकडो कितलो आसा ते कळटलो, अशें आपाचो मुखेली अमित पालेकार सांगता। नाका जाल्ली स्टेटमेंटां करून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वस्तुस्थिती पसून पळवाटो सोदपाचे यत्न करता असो आरोपूय अमित पालेकारान केला। गोंयांत फकत 20,000च तरणाटे बेकार आसात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हणिल्लें। ह्या फाटभुंयेर अमित उलयतालो। मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणा वयल्यान चलिल्ल्या वादाच्या फाटभुंयेचेर हळदोणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान विमानतळाक गोंयचो पयलो विरोधी पक्ष फुडारी डॉक्टर जॅक सिक्वेरा आनी नव्या जुवारी पुलाक दयानंद बांदोडकराचें नांव दिवचें अशें म्हटलां। फाटल्या विधानसभेच्या अधिवेशना मजगतीं मोपा विमानतळ आनी नवीन जुवारी पुलाक नांव दिवपाचो प्रस्ताव सभाघरांत मांडपाची आपली इत्सा आशिल्ली, पूण वेळ कमी आशिल्ल्या कारणान हो प्रस्ताव मांडप शक्य जालें ना अशें म्हणीत कार्लोसान खंत उक्तायली। बाणावलीचो आमदार वेंझे वेगसान पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल तशेंच गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वांगडी सचिव हाचे आड मडगांव पोलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली। नावेली शिरवडच्या गाणयारे उदकाच्या प्रकल्पातले उदक साळ न्हंयत सोडून ती प्रदूषण करपा खातीर तांच्या आड केल्ली ही कागाळ आसा, अशी माहिती वेंझे वेगशान दिली। ह्या आदी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी पर्यावरण मंत्र्याच्या नदरेक हाडून लेगीत तांणी आड नदर केल्ल्यान हें पावल उबारिल्ल्याचें वेंझे सांगता। वेर्णा येवपी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक वेर्णा नुवें नागवा लोटली केळशी सांकवाळ पंचायतीन खर विरोध केला। सरकारान हो प्रकल्प जाता तितल्या बेगीन रद्द करचो अशी मागणी ह्या पंचायतीन केल्या। आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रेकारान 2017 वर्सा ह्या प्रस्तावाचो प्रस्ताव मांडिल्लो। त्या वेळार लोकांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केल्लो, देखून पर्रेकारान हो प्रकल्प तसोच गुंडाळून दवरिल्लो। दिवचले सप्तकी बाजारा उपरांत जावपी कोयर रातोरात उखलून बाजार नितळ दवरपाचे पालिकेन भर दिला। सप्तकी बाजारा उपरांत वेवसाय करपी विक्रेते पिड्ड्यार भाजी आनी हेर वस्तू बाजारांत उडयतात, देखून बाजारांत कोयराच्यो राशी सांचून उरतात। हाचे पयलीं हो कोयर दुसऱ्या दिसा उखलताले, पूण पालिकेच्या निर्णया प्रमाण सप्तकी बाजारांतलो कोयर आतां तेच राती उखलून बाजार नितळ दवरपाचो यत्न आसतलो अशें कळटा।
वास्को मुंडवेल वाठारांत शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान फ्लॅटाक उजो लागलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सोफा, एसी, दिवान, फॅन, डायनिंग टेबल आनी हेर वस्तूंचे लासून गुबर जालो अशें फ्लॅटाची धनी मिनाक्षी नाटेकारान सांगलें. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान पुराय 15 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळान दिली. सुदैवान घरांत कोण नाशिल्ल्यान कोणाच्या जिवाक कांयच हानी जावंक ना. केंद्र सरकाराच्या 13 फ्लॅगशीप उपक्रमांतले 4 उपक्रम गोंय राज्यान बरे तरेन राबयिल्ल्यान नीती आयोगान समिती गोंयची तोखणाय केली अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. बुधवारान नीती आयोगाचो पुराय पंगड गोंयांत आयिल्लो. ह्या पंगडान घेतिल्ल्या बसकेंत राज्यांतले सगळे सचिव उपस्थित आशिल्ले. ह्या बसकेंत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या उपक्रमाची लेगीत नोंद घेवन आयोगान गरजेच्यो सुचोवण्यो केल्यो. तशेंच नवे प्रस्ताव मांडपा विशीं लेगीत चर्चा जाली. सौर उर्जा आनी ग्रीन एनर्जी तयार करपा खातीर नीती आयोगाचो सहकार्य आसतलो अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. CIIच्या जोडपालवान काजू महोत्सव एप्रिल म्हयन्यान आयोजीत करतले. गोंयांतले काजू उत्पादन वाडचे ह्या अनुशंगान महोत्सव आयोजीत केला. ह्या खातीर बुधवारा रान महामंडळाची अध्यक्ष देवया राणे CIIच्या अध्यक्षा वांगडा आनी अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली आनी वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. तशेंच फेब्रुवारी म्हयन्यांत महोत्सवाची अंमलबजावणी आनी आराखडो तयार करतले अशें आमदार देवया राणेन सांगलें. दिवचल तालुक्यातल्या लाटंबारसे पंचायतीचो सरपंच आनी पंच मेळून भ्रष्टाचार करतात. वाठारांत बेकायदेशीर कामांक योगदान दिता. ते खातीर तांणी केल्ल्या भ्रष्टाचाराची चवकशी जावची हे खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पंचायतीचो संचालक आनी पंचायत मंत्री हांचे कडेन निवेदनां दितले. तशेंच दक्षता खात्या कडेन कागाळ करतले अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान सांगलें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिता अश्यो घोशणा दित आसता तांणी लाटंबारसेच्या सरपंचाचेर आनी सचिवाचेर कारवाय करची अशी मागणी मनोजान केल्या. गोंय फुटबॉल असोसिएशनाचे अध्यक्ष डॉक्टर कायतान फर्नांडीस हाणें बुधवारा खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांची भेट घेतली. GFAक सर्ती आयोजन करपाक कांय मैदानां उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी डॉक्टर फर्नांडीस हांणी केल्या. आपणाक मंत्री गोविंद गावडे हांचे कडल्यान सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा. तांणी पणजे एक नवें कार्यालयूय दिवपाचें उतर दिलां अशें तांणी सांगलें.
बिरेस्तारा मुरगांव पालिकेन बेवारशी गाडयां आड मोहीम सुरू केली. साबार जाग्यांचेर पार्क केल्ली ही वाहनां पालिकेच्या कामगारांनी उखल्ली. फाटल्या सप्तकांत ह्यो गाडयो भरून स्क्रॅपांत दितले अशी शिटकावणी दिल्ली. ते प्रमाण आमदारा कडेन उलोवन ह्या मोहिमेक सुरवात केल्या. तशेंच बेवारशी गाडयो काडून वेवस्थीत गाडयो पार्क करपाक सुवात करून दितले आनी मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिक्सान सांगले. पोरण्या गोंयांतल्या सायबाची नोवेना आनी फेस्ताची तयारी सध्या नेटान चल्ल्या. बॉम जिजस बेसिलिकांत सामकार माटो घालपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. 24 नोव्हेंबराच्या नोवेनाक सुरवात जातली आनी 3 डिसेंबराक सायबाचे फेस्त जातले. 23 नोव्हेंबराक सांजे 6 वरांचेर मड्डी मनयतले. फेस्ताच्या दिसा सकाळी 10:30 वरांचेर जावपी ह्या मिसाची येजमानकी चलयतले. ह्या वेळार कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्रांव, सिंधुदुर्गचे बिशप ऑल्विन बारेटो हाजीर रावतले. फाटल्या कांय दिसांनी बलात्काराच्यो खूब केशी मुखार येता. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अशी प्रकरणां वळखीच्या लोकां मदींच घडटा. देखून घर भाड्यान दिवच्या पयलीं जतनाय घेवची आनी सादूरताय बाळगुची अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. तशेंच सहजतायेन आनी इजी मनी मेळटा म्हूण लोक ड्रग्स ट्रेडिंग कडेन आकर्शीत जाता अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. तेच वांगडा गोंयांत गुन्यांव सोदपाचें प्रमाण हेर राज्यां परस चड आसा. पूण राज्यांतल्यो गुन्यांवकारी घडणुको कमी करपा खातीर पुलिसांनी आनीक काम करपाक जाय आनी पुलिशेक हे खातीर गोंयकारांचे सहकार्य लेखतले अशें मुख्यमंत्री सांगता. अंजुणे धरणाच्या कॅनलाचे काम हातान घेतिल्ल्यान केरी 70 वाठारांत फाटल्या 3 दिसां सावन पिवपाच्या उदकाचो उणाव जाला. ताका लागून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. उदका पुरवण खातें आनी शिंपणावळ खातें हांचे मदीं समन्वय नाशिल्ल्यान पिवपाच्या उदकाचो उणाव निर्माण जाला अशें लोकांचें म्हणणें आसा. सोमारा मेरेन कॅनलाची दुरुस्ती शक्य नाशिल्ल्यान फुडल्या सप्तका मेरेन उदकाचो उणाव जावपाची शक्यताय आसा. हाका लागून थळाव्या लोकां मदीं तिडकीचें ल्हार पातळ्ळां. वाळपयच्या पोरण्या शेतकी कार्यालयाची इमारत मोडपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. फाटल्या 30 वर्सां आदीं वाळपयच्या शेतकी कार्यालयाची इमारत बांदिल्ली. ही इमारत खूब पोरणी जाल्ली. ताका लागून त्या इमारतीचो एक भाग कोसळिल्लो. देखून तातूंत काम करपी कर्मचारी भिवन काम करताले. ह्या खातीर हांगा नवी सुसज्ज इमारत बांदची अशी मागणी आशिल्ली. वाळपयचे आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी पर्येची आमदार डॉक्टर देविया राणीच्या यत्नांक लागून ही नवी इमारत बांदपाचो प्रस्ताव मान्य जालो. देखून हांगाच्या कर्मचाऱ्यांनी तशेंच शेतकारांनी समाधान आनी उपकार आठयल्यात.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला पणजेंत कामां सुरू आसात। पणजेंतल्यो पायपलायनी तशेंच गटारां पुर्तुगेज तेंपा वयलीं आसात। तांची दुरुस्ती करपाचें काम सुरू आशिल्ल्यान पणजेंत जायते कडेन रस्ते खणल्यात। कांय रस्ते बंद केल्यात, हाका लागून येरादारीची कोयडी जाता, लोकांची गैरसोय जाता। पणजे म्हत्वाची खाती आशिल्ल्यान पणजे यो वच करपी लोकांक ह्या खणिल्ल्या रस्त्यांक लागून खूब त्रास जाता। पणजे महानगरपालिकेच्या महापौराक हाचे विशीं विचारल्यार येरादारीची गचमुट्टी येरादारीच्या खात्याची जबाबदारी अशें म्हणून फाट केली। ताळगावच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर मंगळारा आनी बुधवारा अशे 2 दीस मेगा जॉब मेळावो जालो। इतल्या व्हड प्रमाणांत रोजगार मेळावो जावपाची ही पयलीच खेप। मेगा जॉब मेळाव्यान 20,000 वयर इत्सूक तरणाट्यांनी नोंदणी केल्ली। हातूंतल्या 10,000 वयर इत्सुकांनी हजेरी लायली। हातूंतल्यान 4,800 जाणांची नोकरे खातीर निवड जाल्या। 500 परस चड जाणांक नेमणूक पत्रां दिल्यात। जांची नोकरे खातीर निवड जाल्या पूण नेमणुकेची पत्रां मेळूंक ना तांचे कडेन कंपनी संपर्क करतली अशी म्हायती कामगार आयुक्त राजू गावस हांणी दिली। ही आंकडेवारी अदमासाचेर आदारीत आसा। नेमकी आंकडेवारी अजून तयार जावपाची आसा अशें तांणी सांगलें। मेगा जॉब मेळाव्यान 160 कंपनींचो आस्पाव आशिल्लो। हॉस्पिटॅलिटी आनी IT उद्देगांक तरणाट्यांची चड प्राधान्य दिला। नोकरेच्या चड ऑफर्सांत हॉस्पिटॅलिटी आनी IT कंपनींनी दिल्यात। ते भायर बेरेस्तारा पेडण्या महापालिकेन 4 वॉर्डात बुनियादी फातर बसोवन कामाची सुरवात केल्या। ह्या 4 वॉर्डांतल्या प्रकल्पा खातीर 30 लाख रुपया खर्च येतलो अशें नगराध्यक्ष महादेव देसायान सांगलें। तशेंच पेडणे तालुक्यांतल्या उदरगती खातीर जाता तितली कामां करतले अशें उतर प्रवीण आल्लेकरान दिलां। राखणे वण्टीचो बुनियादी फातर बसोवपाक गेल्ल्या वेळार तो उलयतालो। ह्या सुवाळ्याक पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार, नगराध्यक्ष महादेव देसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। पेडण्या म्हालाच्या दर एका वाठाराची उदरगत फुडल्या 5 वर्सां भितर जातली अशें आश्वासन पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान दिलें। बिरेस्तारा पेडणे पालिका वाठारांतल्या गणेश विसर्जन थळाच्या बांदकामाचो शुभारंभ केले उपरांत तो उलयतालो। ह्या वेळार पेडणे पालिकेचो नगराध्यक्ष माधव सिनाई देसाय आनी लोक हाजीर आशिल्ले। हळद म्हणल्यार जायत्या निरोगी पोषक तत्वांचो सांठो, जी जेवणांत जायत्या तरांनी वापरूं येता। भायल्या थंड हवामानाक लागून फ्लू, जोर आनी हेर सामान्य रोग जातात। हाकाच लागून दोतोर आनी पोशण तज्ञ शियांच्या दिसांनी आमचो आहार निरोगी आनी पोषक दवरपाचेर भर दितात। शियांच्या दिसांनी हर्बल च्या पिवपाचे खूब फायदे आसात। ही च्या तयार करपाक सोपी आनी एकंदर भलायके खातीर जायते गरजेचे पोषक तत्व दिता। ह्या खाशेल्या हळदीच्या च्या रेसिपींत आलें, काळी मिरयां आनी म्होंव आस्पावता। म्होंव सोडून सगळ्यो वस्तू गरम उदकांत घालून बरें गरम करून कपांत गाळून तातूंत थोडे म्होंव घालून एक घोट घेवचो। सामान्य थंडी, गिमाच्या दिसांनी सायनस बरें जावपाक हळदींतली रसायनां मदत करतात। शियांच्या आहारात सुवात मेळोवपी असोच एक लोकप्रिय घटक म्हळ्यार हळद।
शियांचे दीस सुरू जाल्ले आसात आनी ह्या दिसांनी ट्रेंडात रावपा खातीर जॉगर, फर लायन हुडी, फॉक्स फर कोट अशे 3 वेगवेगळे थंडेच्या दिसांत वापरपाचे फॅशन स्टायल्स उपलब्ध आसात. रुंद पाय आशिल्ली सुटसुटीत पॅन्टाची जोडी आशिल्ली जॉगर आतां कांय वर्सां जाली फॅशन क्षेत्रांत लोकप्रिय मेळयता. हे स्टायलींत हिवाळ्याच्या दिसांत घट्ट कपड्यान संकुचित जाल्ले दिसनासतना मेकळेपणान हालचाल करपाक मेळटा. फर लायन हुडीन थंड दिसांनी लेगीत उब मेळटा. फर सैमीक रितीन उश्ण हवेंत सांपडटा, जाका लागून तो एक व्हड इन्सुलेटिंग कपडो थारता. खरो फर घालिनासतना एकाच वेळार हुनहुनीत आनी स्टायलिश रावपाक सोदपी लोकां खातीर हो एक बरो पर्याय जावन आसा. फकत नोकरी करपी जायनासतना नोकऱ्यो दिवपी जायात असो संदेश दैनीक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी विद्यार्थ्यांक दिला. नागेश महारुद्र संस्थे कडल्यान दर वर्सा जावपी शिश्यवृत्ती प्रदान सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हण राजू नायक उलयताले. नागेश महारुद्र संस्थान दर वर्सा जात पात पळयनासतना वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांक उर्बा मेळची म्हण शिश्यवृत्ती दिता. ह्या फावटी लेगीत संस्थानान साबार विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती प्रदान केली. गोंयांतले विद्यार्थी शिक्षण घेतात पूण त्या शिक्षणाचो उपेग वेवसाया खातीर करपाचें धाडस ते दाखयनात. देखून गोंयांतले साबार वेवसाय आयज गोंया भायल्या लोकांच्या हातांत आसात. देखून विद्यार्थ्यांनी फकत पुस्तकी शिक्षण घेवन रावनासतना स्मार्ट जावपाक जाय अशें नायक म्हणटा. ह्या वेळार नागेशी संस्थानाचे अध्यक्ष दामोदर भाटकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ताण ही एक अशी भावना जी शारिरीक आनी मानसीक भलायकेचेर वायट परिणाम करपाक शकता. ताचेर मात करपाक एक बरें खाण म्हळ्यार डार्क चॉकलेट, जाचो मनशाच्या मनाचेर रसायनीक आनी भावनीक परिणाम जाता. तातूंत अँटीऑक्सिडंट्स चड प्रमाणांत असतात. तज्ञांच्या मता प्रमाण रातच्या आहारा उपरांत उष्ण दूध पिवप म्हत्वाचें, जाका लागून रातची बरी न्हीद येवपाक मदत जावंक शकता आनी ताण सोंपोवपाक मदत जाता. चड प्रमाणांत फायबर आशिल्ल्या खाणांक लागून ताण आनी चिंता उणी जावपाक शकता. आहारांत चड फायबरा खातीर ताजी फळां, भाजीपालो, बादाम आनी बियो फावो त्या प्रमाणांत खावचे. बादाम आनी बियो मध्यम प्रमाणांत घेतल्यार ताण कमी करपी खाण म्हूण काम करता. बदाम, पिस्ता, अक्रोड हे बरे पर्याय आसात. अशी ही दिसपट्टी खाणां ताणाचेर मात करपाक मदत करतात. फोंडे पुलिशेन चोरयेच्या केशीन 2 जाणांक अटक केल्यात. संजय हनुमंत जामदार आनी दयानंद शेट्टी अशी दुबावित्यांची नांवां आसात. आयतारा कुर्टी हांगा 3 फ्लॅट फोडिल्ले चोरांनी पयशे, भांगर आनी चांदीच्यो वस्तू फारावन व्हेल्ल्यो. चोरयेक गेल्ल्या भांगराच्यो वस्तू तशेंच पयशे पुलिशेन हस्तगत केल्यात. फुडलो तपास चालू आसा. मोर्जे दादोबा देवस्थान वाठारांतल्या सत्पुरुष स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबच्या जोडपालवान CSC पेडणे हांगा आयुर्वेदीक वैद्यकीय शिबिराचें आयोजन केलें. ह्या शिबिराक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो.